कृष्ण ठीक आहे. डिस्टर्बन्स म्हणजे म्हाका मात्र की सगळाच की कळणी म्हाका. हरे कृष्ण सगळ्यांकच की म्हाका मात्र म्हणून कळणी. ऐक पडताना ओके ओके. मला डिस्टर्बन्स असतो की. आता काय पडत की होय ऐकू येत सर जाल्यार व्हिडिओ ऑडिओ असेल. आता ऐकू जगात ऐक पडतो ना वय आता. वय वय ऐकतच. सकडा किन्ना सुरू आमगेल्या जगद्गुरु श्री प्रभुपादाल चरणारे मिगेल दंडवत अर्पण करतस. ताजे नंतर मिगेल गुरु महाराज परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराज चरणात दंडवत अर्पण करतस. ताजे नंतर मिगेल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू तांगेल चरणारी दंडवत अर्पण करतस. ताजे उपरांत मुरलीचरण प्रभू आणि सखीचरण माताजी चरणारी दंडवत अर्पण करून अंग उपस्थित सकळ वैष्णवाल आणि वैष्णवी चरणारी दंडवत अर्पण करून तुमगेला मागून घेता. आईची माग जे साहेब दिला पडा ते लाईक करून जावं तशी मग आशीर्वाद द्यायचे. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आईच आमगेल टॉपिक भगवत गीता 4th chapter 9th श्लोक तंतु कृष्ण कृष्ण अर्जुना सांगता जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुन. कोण कोणाक मिगेला जन्म आणि मिगेल कर्म कर्म म्हणाली ऍक्टिव्हिटीज देवानांग करची लीला कोणा ते कळत पडा हांव जन्म कसला घेवचे कशी घेवचे आणि हांग मिगे लील कसला करचा हवं कोणा एक कळत पडा तांनी एक ह्या परी तांकां तांगे शरीर बॉडी सोडून गेल्यानंतर तांणी वापस ह्या भौतिक जगतांतून जन्म घेना ती. आज आमचं मस्त सौभाग्य आम्ही देवा जन्माविषयी आम्ही चर्चा करचे प्रयत्न करताचे. होपफुली हांव मिगेल विषयी सांगचे नाही. होपफुली तुमकां सगळ्यांक ऐकून वापस हांगा जन्म जायना म्हणून आम्ही तशी मागून घेऊया. आयज आमगेलें हे टॉपिक असं ते आम्ही 3 पार्टांत आम्ही डिवाइड करी येता. फर्स्ट बिफोर बर्थ जन्म येवका जाला फुडें एक जन्मा घडी आणि एक जन्म जाल्यानंतर तसे आम्ही 3 पार्टांतून डिस्कशन करूया आयचे टॉपिक. सुरवेक आम्ही आमकां हे पुरा स्टोरी गोतस कशी त्या चेडूवांक कंसान मारलेला आहे. कशी देवकीन आणि वसुदेवान तांगेल्या फुडल्या जन्मांतू देवा तांणी तपस्या केलेली 12,000 वर्ष. त्या तपस्या केल्यानंतर देव तांकां प्रसन्न जावन देवान तांणी निमगेल्या आमकां तुमगेल्या वरीची चेडू जाव का म्हणून तांणी मागून घेतलेला देवाला. तेन्ना देव तांकां तीन म्हणटा तथास्तु 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 म्हणून सांगता.
तेन्ना 3 पंथा विंगविंगड जन्म आणतो तांकां देव तांणी देवाक जन्म दिताची. सुरवेक पंथा तांणी कृष्णी आणि सुतपा फर्स्ट जन्म तांगेलो कृष्णी आणि सुतपा. तेन्ना देव कृष्णी गर्भ म्हणून तांगेला जन्म घेतिलो. ताचे नंतर तांणी अदिती आणि कश्यप मुनी म्हणून आयली ती. तेन्ना उपेंद्र वामन अवतार तेन्ना तांणी जन्म घेतिलो. आणि आता तिन्ही वेळारी तांणी देवकी आणि वसुदेव म्हणून आयली ती. तेन्ना देवान तांकां वापस तांणी सांगिल्लें ते वापस तांकां एक आन आनी आम जावची तशी तांकां एक आशीर्वाद दिला देवान. देवान जन्म घेवका जाल्यार देवकीक आणि वसुदेवाक कितले कश्ट जाला ते आमकां पुरा गोत आसा. त्या 6 चेडूवाक कशी कंसान मारलेल्या, 7 चेडू कशी तांकां संकर्षण जावन रोहिणी माता रोहिणी गर्भांत ट्रान्सफर केलेले. आमी उलोवया. चेडू कोण आशिल्ली ती? मरीची मुनी चेडू आशिल्ली. मरीची कोण? ब्रह्माले 10 मानस पुत्रातून मरी चेडू आशिल्ली. एक पंथ आशिल्ली ब्रह्माची मस्कीर केल्ली. त्या मस्कीर केली म्हणून ब्रह्मान तांकां श्राप कसं म्हळें तुमगेला जन्म राक्षस योनी जातालो म्हणून तशी तांकां श्राप दिलो. काल नेमी म्हणून एक राक्षस आशिल्लो त्या वेळार. काल नेमी तागेले सपूत जावन हांनी चेडू जावन हांनी षडगर्भ तांणी जन्म घेतलो. काल नेमिले राक्षसाल कुळांत. हरे कृष्ण प्रभुजी. समय ऐकू येना. नेटवर्क वीक असके म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. कॅमेरा बिनी ऑफ केल्यार ऐकतले म्हणून मेसेज आसा. आता म्हळ्यार ऐक तुम्ही पडतला. ऑन केल्याचे आता ऐकूच येता मग येतात. आता सर कॅमेरा बंद होऊन सांगची बाबा. ओके प्रभुजी. आयची मला कथा. मेसेज वय वय म्हळ्यार ओके नेटलारी डिस्टर्बन्स मस्त आसा. ओके ओके. नाही जाल्यार हांव कोणाक तोंड दाखोवच तशी हांव काही काम करनी म्हणून तोंड धंपला सांग. नाही नाही तशी नाही. तुमकां पळोवन आमी ऐकूचे आमगेले भागी जाऊ का जाल्यार सिच्युएशन आले करी तुम्ही गेले ऐकूच मेन इम्पॉर्टंट आसा. श्रवण करता न्हू आमी सगळ्या. सो आमी ऐकूच सर बेटर आम्ही आसा. ओके ओके माताजी. हरे कृष्ण. आता आम्ही कंच्या त्या षडगर्भ कोण म्हणून आम्ही डिस्कशन करत आशिल्ली. त्या षडगर्भ मरीची मुनी चेडू तांणी एक वेळा ब्रह्मान मस्कीर केली म्हणून ब्रह्मान तांकां श्राप दिलेलो आशिल्ले. तुम्ही असुर कुळांतून तुमगेलो जन्म जातालो म्हणून सांगिल्लें तांकां श्राप दिलेलो. त्या वेळार एक असुर आशिल्लो तागेलें नांव कालनेमी. तांणी मागीर ते कालनेमीले पूत जावन जन्म घेतिलो. ताजे नंतर वापस तांकां सेकंड जन्मय राक्षस कुळांत मेळ्ळलो. तेन्ना तांणी हिरण्यकशिपू चेडू जावन आयली ती षडगर्भ.
तेन्ना हिरण्यकशिपूला तांणी चेडू आसतना तांणी अशी आलोचना केल्ली, तांगेलो आनू हिरण्यकशिपू स्वताक भगवान म्हणून सांगता, हे हाणें कशी तें केलें तशी, कशी जालो तो देव म्हणून तांणी एक एन्क्वायरी स्टार्ट करता, कशी म्हण हांण कसं केलें तशी. मग तशी फायंड आउट करता 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 तांकां कळलें हाणें ब्रह्माले तपस्या केलेली. ब्रह्मान मागीर ताका एक वरदान दिलेलो, ऑलमोस्ट इमॉर्टल म्हणून. ताका कोणेय मारूं जायना म्हणून तशी ताका एक वरदान दिलेलें ब्रह्मान. तें हांकां 6 जाणांक कळलें, फायंड आउट केलें तांणी. तांणी मागीर ब्रह्माक प्रसन्न केलें तांगेले तपस्यान. तांकां कांय वरकेन ब्रह्मान मागीर तशी एक वरदान दिलें, ऑलमोस्ट इमॉर्टल. त्या मागीर हिरण्यकशिपू कळलें की मिगेल्या चेडूवान मिगेल विरोध केला म्हणून ताणें स्वता चेडूवाक पाताळा वच्चे तशी तांकां श्राप दिले. आनी थंय केलो 1000 कटल्यान वर्ष थंय तांकां तांणी न्हिदोवन काडचें म्हणून तांणी श्राप दिले हिरण्यकशिपूक. आनी एक श्राप दिलो म्हणारी, तुमी तुमगेल्या अन्नाक देव म्हणून नमगिनी नव्हे, तुमी ब्रह्माल हें केलें, ब्रह्माल तुमी तपस्या केलें नव्हे. आतां हांव तुमकां श्राप दिता, तुमगेल नेक्स्ट जन्मान तुमगेलो आनू तुमकां मारतालो, मान घालतालो म्हणून हिरण्यकशिपून त्या 6 जाणांक श्राप दिले. 2 श्राप, एक तांकां पाताळा घाल्लो त्या जन्मांतू, आनी नेक्स्ट जन्मांतू तांकां श्राप दिल्यात तुमकां तुमगेलो आनूची मारतालो म्हणून. तोची कंसू द्वापरांतू तो काल नेमी आशिल्लो पळय, तो कंस जावन आयलो. आनी त्या हिरण्यकशिपून श्राप दिल्ल्या निमित्त त्या 6 जाणांक, 6 चेरड्याक तांगेल्या अन्नान कंसान मारून तांकां मुक्ती दिली. संक आतां हांगा एक आमी मस्त आलोचना करच्या तशें एक विशय हो. देवकील आनी वसुदेवाल मनांत कशी जाता आशिल्लें. तांगेल दोळ येद्रा, तांगेल सांसान चेडूवाक कंस येवन फातरारी धाडोवन मारून तेन्ना तांगेल मनाक आशिल्लें बेजार जावका एक तें आलोचना. सांगचें म्हळ्यार इतलें, कृष्ण तशी इजिली मेळना केन्नाय. कृष्ण मेळचें भारी कश्ट. मस्त सकट सॅक्रिफायस करका जाता कृष्ण मेळका जाल्यार. तपस्या साधना हे पुरा खंडापट्टी म्हळ्यार लायक करून केल्यार, सिन्सियर जावन आमगे भक्तीन तो आमी केल्यार पळय, तशें जाल्यार मात्र आमकां मेळटा म्हणून गॅरंटी ना. जाल्यार वी आर ऑन द रायट डायरेक्शन. आमी एक रायट डायरेक्शनार आसा म्हणून कळटा आमी भक्ती लायक करून केल्यार मात्र. तेन्ना आमी एक देवकील विशय आलोचना केल्यार पळय, आतां आमगेले तर आमकां चेडूवाक चिक्के पुडी लागल्यार आमी वयर सकयल जाता ती. चिक्के तागेले दोळा ताका उद्दा आयल्यार आमगेले दोळा उद्दा येता. चिक्के ताका लागून रगत आनी भायर आयल्यार आमकां कश्ट जाता. त्याच आमी आलोचना करका देवकील आनी वसुदेवाल कसं अवस्था आसताली. तांगेले 6 चेडूवाक तांगेले येद्राक मारून कंसान म्हळ्यार कितलो घोर अत्याचार हो. ताजे नंतर अपास 7 चेडू जेन्ना गुरुबीण जाता पळय देवकी, तेन्ना तो गर्भ शंकर्षण करून योग माया द्वारा रोहिणील गर्भांतू तो गर्भ स्थापन करताचे. देवकील गर्भ शंकर्षण करून रोहिणीला गर्भांतू स्थापन करता. म्हळ्यार 7 चेडूवाक जन्म दिवनय तांकां दुःख जाला देवकीक आनी वसुदेवाक. मागीर
अल्टिमेटली फायनली मागीर कृष्णाला येवचे टाइम जाता, जन्म घेवचे टाइम जाता, तेन्ना वसुदेवाल आणि देवकील एक तोंडार आणि तांगेल्या आंगान तो तेज येता. कित्या म्हळ्यार देवाल कितने जन्म जायना, देवान प्राकट्य घेवचें. देव कितने जन्म घेना, देवान प्राकट्य घेवचें. तेन्ना आनी आमी अशी आमगेले भौतीक जगता वयली तांगेले जन्म जावचे न्हय न्हू. बायल आनी बामणान मेळचें, मागीर तांतूं दाखोवन एक बायोलॉजिकल एक प्रोसिजर जावन तांगेले एक चेडवाल जन्म जावचे न्हू आमगेले भौतीक जगतांतूं. जाल्यार देवाल जन्म तशे जावचे न्हय. सुरवे देव वसुदेवाले मनांत आयिल्ली ती. त्या वसुदेवाल मन दाखवून तांणी चमकली देवकील मना चमकली ती. मागीर देवकील मना दाखवून देवकील गर्भ आयली. देवाल जन्म जावची तशी. जेन्ना देवकील गर्भांत आयलीत पळय, तेन्ना अशी सांगता ती भागवतांत बरयला, देवकील तोंडार आनी तिगेल शरिरार इतली तेज आयला, त्या तेजा निमित्त जिता तांकां जेला घालेलें नव्हे, त्या जेलान तो फुल्ल उजवाळशी जाल्लो. तशीच वसुदेवालय आंगार तोंडार एकदम तेज आनी पुरा लायक जावन तांणी एकदम चंद दिसता आसली दोगे जण आसता जेलान तुजी. तेन्ना मागीर अपास स्वल्प काळान 9 महिन्यान देवान गर्भा दाखवून भायर येवचे तांणी एक डिसिशन घेतल्या. तेन्ना आमगेले मणके सांज चेडवा मणके तांणी येयली ती स्टार्टिंगाक. तांणी आयली ती आमगेल्या 4 हात घेवन कमल फुलावरी तांगेले दोळे लायक भागवतमांतू 10th चॅप्टर 10th कॅन्टो 3rd चॅप्टर श्लोक नंबर 9 आणि 10 त्या दोन्ही श्लोकांतू देवाल फुल वर्णन दिला. कशी देवान कशी प्रकट केलेले. तांगेले दोळे कमळ फुला मणके 4 हात घेऊन आयली ती आणि 4 हातांतू तांगेले आयुध म्हळ्यार शंख, चक्र, गदा आणि पद्म. तांगेले हृदयार श्रीवत्स चिन्ह आशिल्लें देवाल आणि गळांतू कौस्तुभ मणी. हळदू धोती घालून पितांबर घालून तांणी आयली. आणि तांगेली कलर कशी, बॉडी कलर कशी मेघ श्याम, काळो चिचिके मेघ श्यामा कलर आसपडा मेघ श्याम. तर मस्त काळोय नाही आणि मस्त गौर बिलकुल ना, तो कलर तांगेले आंगाचे. आणि केस एकदम कर्ली, सॉफ्ट आणि एकदम कर्ली केस आशिल्ले तांकां. मुकुट आशिल्ले आणि मुकुटांतू नमनमण्याचे डायमंड्स आशिल्ले. वैदुर्य डायमंड म्हणून, वैदुर्य नावाचे डायमंड. कुर्टारी भांगराचे एक सरपळी कमरबंद सांगतात पळय, कुर्टा ते घालून हातांतू कांकण, ब्रेसलेट आणि नाना नमनाचे भांगर घालून देवान प्राकट्य घेतिल्लें आशिल्लें. देवकील आणि वसुदेवाला त्या कारागृहांतू जेलांतू
तेन्ना आता हांक बहीण हवं दोघे जणांक, देवकीक आणि वासुदेवाक. कंसान 7 जणां मारला, 6 जणां मारला, 1 लाख भिवून आम्ही संकर्षण केलेलं आहे गर्भ. आता तुम्ही देव म्हणून आयला ती कंसा कळला रे मागीर कंस तुमकांय मारतालो म्हणून आमकां ह्या रूप नाका. तुम्ही एक सान चरडाल रूप घेऊन ये ती म्हणून तांकां एक विनंती केलेली. जाल्यार त्या देवान आमगे तांगे 4 भुजा रूपान तुची वसुदेवाक पुरा सांगिल्लें आशिल्लें, एक्सप्लेन केलेलें. जन्म जाल्या नंतर कसन कसन करता म्हणून तांणी कशी तांणी नंद महाराजा थंय तांकां सोडका हे पुरा तांणी एक प्लॅन कर न्हू वसुदेवाक तांणी सांगिल्लें आशिल्लें. तांचे नंतर सडनली तांणी एक सान चरडाल रूप घेवन देवकील गर्भा दाखवून जन्म घेतिल्लो आशिल्लो. सुरवेक 4 भुजा रूप दाखयलें, मागीर द्विभुज आमगे सान चरडाल तशीच सेम तशी म्हणके तांणी जन्म घेतिल्लो आशिल्लो. म्हणून आम्ही सांगताची आयची टॉपिक कसं ना, बर्थ ऑफ अनबॉर्न. देव केदने जन्म घेना तांणी प्राकट्य घेवचें. आता आम्ही जन्म घेताना आमगेल कशी अवस्था आशिल्ली, अवस्था असता. देवाल जन्म घेताना देव कशी आयली ती पूर आम्ही आता सांगिल्लें आशिल्लें. तांगेल दोळे, तांगेल श्रीवत्स चिन्ह, तांगेल हातांत 4 शंखचक्र पद्म गदा पद्म, मागीर तांगेल कांकण, तांगेल कुर्टान सरपळी, मुकुट हे पुरा घाल पितांबर पुरा घाल तांगेल वस्त्रांनी घेऊन पुरा तांणी आयली ती. आम्ही येतात तशी आमगेल अवस्था कसं ना, आम्ही मलमूत्र घेऊन आम्ही जन्म घेवचो सकट चरडोवान. वो एक व्हड एक फरक आसा देवाल जन्मांत आनी आमगेल जन्मांत. तेंच भगवद्गीतांत देव 4th चॅप्टर 9th श्लोकांत सांगताची जन्म कर्मच मे दिव्यम. ताची मिनींग हेची हांव जन्म घेताना हांव कशी येता आनी मागीर हांव कसन पास टायम करता, कसन लील करता, कोणाक हें कळत पडा. तांगेल वापास ह्या भौतीक जगतांत जन्म जायना. देवान अर्जुनाक सांगिल्लें आशिल्लें. आता देवान जन्म घेतला जेलांत, कारागृहांत जन्म घेऊन जाला. तेन्ना दोगय जण वसुदेव आणि देवकी आस पळय देवाक निहारता आसाची. इतले चंद चरड म्हणून तांकां एक निहारता आसाची. मागीर होगूर वसुदेव आस पळय तो चरडाक उबारता. आता वसुदेवाक जेलांत काय फ्री दवरनाशिल्लें. ताका लोखंडाचे हे आस पळय कसं सांगताची चेन ताजेन तागेले दोन्ही हात आणि एक पाय बांदिल्लें आशिल्लें. जाल्यार ते लोखंडा चेन आस पळय ते मस्त दीग आशिल्लें. म्हळ्यार त्या फुल तांगेले त्या जेला त्या रूम आशिल्ले पळय तातूंत तांणी भोंवयत वसुदेवान तितलो एक व्हड चेन ताका बांदिल्लें. जशी त्या वसुदेवान चरडाक हाताक घेतलो पळय इमिडिएटली ताका बांदिल्ली आशिल्ली पळय सरपळी लोखंडाची ती ओपन जाता, खुलता, फ्री जाता. वसुदेव फ्री जाता एकदम. तेन्ना आचार्य सांगता ती कृष्णाक कोण तांगेले मन आनी बहिष्कार येत पळय ते 3 कसं नाशिल्ले. सरपळी 2 हातांत आनी एक पांयांत बांदिल्ले ते 3 सरपळ आचार्य सांगता की ते 3 सरपळ कसं म्हळ्यार मन, बुद्धी आणि अहंकार. एक वेळा आम्ही कोणय खंयचोय मनीस कृष्णाक सिन्सियरली देवाल भक्ती करता पळय शुद्ध भक्त असतात पळय
आता वसुदेव देवाला भक्त वय नव तेच ना कोण देवाक सिन्सियरली भक्ती करत पड देवाला तांगे इमिडिएटली तीन वस्तू मन बुद्धी आणि अहंकार तांचे नाश जाता नाश जावचे म्हणाली मागीर तुमकां भौतिक जगतान तितले काय आसक्ती वरना आसना तशीच देवान जेन्ना ते 4 हात घेऊन जन्म घेताना वसुदेवाक पुरा एक्सप्लेन केलेलं आशिल्लें म्हाका घेऊन तू कसन करका कशी वचका खंय वचका कशी त्या पुरा अरेंजमेंट आणि पुरा अरेंजमेंट देवानं करचे नव्हे हक्कपुणी हक्क वसुदेवाक आणि देवकीक बांधून आणि दवरलेला जाल्यार जशी कृष्ण आयला कृष्णाक घेतलं पण हातान तू तेन्ना ती सरपळी ओपन जाली आणि थंय 16 लोखंडाच्या गेट आशिल्ल्या त्या 16 गेट नंतर हांकां बंद केलेले देवकीक आणि वसुदेवाक आता हे 16 गेट खंयचे कसं नाही पण आमगे आचार्य लायक करता एक्सप्लेन करतात आम्ही 16 माळा वाटू तांकां कंपेअर करू ना 16 गेट आणि 16 माळा ताका माळा वाटू काय कनेक्शन ना ते 16 गेट म्हणाली पांच आमगेले ज्ञानेंद्रिय पांच आणि त्या आता तशी 5 ज्ञानेंद्रिय कसं आमकां म्हणाले दोळ कान नाक आमगेले टंग जीभ आणि आमगेले स्किन आता हांतू दोळ आहेत आम्ही कसं पळोवचे चांग वस्तू पळोवका कानान तू आम्ही देवालय नामस्मरण ऐकू का जिव्हान आम्ही देवालय प्रसाद घेऊ का आणि देवाला नामस्मरण घेऊ का कानान ऐकू का आणि जिव्हान आम्ही घेऊ का नाकान तू आम्ही देवालय देवाक अर्पण केलेले पुष्पमाळा देवाल तुलसी हाची परमोळ घेऊ का आणि स्किन आम्ही देवाल कोण शुद्ध भक्त असतात पळा तांकां लायक तांगे लायकन सेव करून तांगे आलिंगन करता पण हे 5 वस्तू आमगेल ज्ञानेंद्रिय आणि तांतू आशिल्ले 5 आम्ही कसं करता म्हळ्यार 5 आणि 5 10 जाल्ले आणि विंगडस कसं म्हणाली काम क्रोध लोभ मोह मद आणि मात्सर्य तशी हे 16 वस्तू पडा आमगेल इंद्रिय भोगा खातीर त्या आमकां फ्री आमकां तांतू दाखवून फ्रीडम मेळटा हे 16 गेट कंपॅरिझन तशी आचार्यान केला कंसान 16 गेट नंतर हांकां बंद केलेले आणि आता एक गेट नंतर एक गेट ओपन झालं की थंय शिव वाघू त्या परत आणि दवरलेला म्हळ्यार बाय चान्स वसुदेवान आणि देवकीन जेला दाखवून धावचे प्रयत्न केला रे भायरी शिव आणि वाघ आणि परत दवरलेला शिव आणि एक गेटा वयता आणि हळूहळू फातर दवरलेलं गेटा वयरी म्हळ्यार गेट ओपन झाली की फातर तांगेल वयर पडता कोण धावचे प्रयत्न करतात पळय तांगेल वयर तशीच आणि नाना नमना ताणें 16 गेटारी अशी पुरा एक प्लॅनिंग आणि करून दवरलेलं की वसुदेवाक आणि देवकीन धांवच्या ना म्हणून ताजी उपरांत थंय गेटकीपर आशिल्ली ती पहरेदार तांगेल तांकां पळोवच्याक तांणी त्या कंसाक मेसेज दिवचे आशिल्ले चेडू जन्म आयले की तांणी कंसाक मेसेज आनी दिवचे तांणी फर्स्ट 6 वेळा 6 चेडूवाक मारता तांणी मेसेज दिलेलो त्या गेटकीपर सांगायची तेन्ना आता हांगा एक आमी आलोचन करता जशी कृष्ण आमगेल हाता आमगेल मन तू आमगेल हृदयान तू कृष्ण येता पळय तशीच आमकां पुरा जितले आमकां भौतीक आसक्ती आसा पळय तातूंत दाखवून आमकां मुक्ती मेळटा भौतिक कशी भौतिक आसक्ती म्हळ्यार आमकां आतां सांगलें हांवें 5 कर्मेंद्रिय आमगेले ज्ञानेंद्रिय आणि
आमगेल आमगेल भितर कसं त्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्यच पडा. या 16 वस्तू कृष्णान जन्म आयल्यानंतर आमगे हातात आयल्यानंतर आम्ही कृष्णाला भक्ती केल्यानंतर पडा ऑटोमॅटिकली आमका फ्रीडम मेळता हांतू दाखवून. तशीच आमका मरण म्हणून तांचे भय वरना. ओ आम्ही फाय मरता ती तांची भय मागीर आमकां आसना. हाजी लक्षण कसं म्हणाली, भायर सिंह वाघ पुरा तांणी वाईल्ड एनिमल तांणी दवरलेला कंसान जाल्यार तांची तांकां वो भिना. वसुदेव चरणा घेवन एक 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 गेट तो क्रॉस करतस त्या गेटा वयरी फातोर आनी दवरला. हडूळ फातोर पडका म्हणून गेट क्रॉस करताना तांची वरकेनय वसुदेवाक भयना. तो एक टोकरीन तू देवाक नित्करवून मात्तार घेवन तो हगूर 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 एक 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 गेट आणि त्या गेटच पडा ऑटोमॅटिक आपणीशीची त्या ओपन जाता असा. आणि जितले गेटकीपरांनी आशिल्ले पडा तांणी पुरा जण तांकां पुरा जणांक मायादेवी निदान घालता. आता मायादेवी महामाया आणि योग माया तांणी दोघे ऍक्च्युली एकच. बट सर्कमस्टान्सेस सिच्युएशन पळोवन तांणी रूप चेंज करतात. आता जशी आमगेल घरकडे इलेक्ट्रिसिटी आस पडा त्या इलेक्ट्रिसिटी तू फ्रिज वर केने चलता तंतु पूरा वस्तू थंड जाता. आणि ओव्हन वर केने चलता तंतु होऊन जाता. इलेक्ट्रिसिटी एकच तर ताचे दोन वेगवेगळ उपयोग. तशीच योगमाया आणि महामाया हांनी दोघं एकच. बट सिच्युएशन आणि सर्कमस्टान्सेस आसता पळा त्या वेळार तांणी अकॉर्डिंगली तशी तांणी तांगेले रूप घेवच्या. हांगा तर महामायान दुर्गा देवी सांगतात ना महामाया तीन हांगा पुरा गेटकीपराक आनी न्हिदां घाला. निद्रा देवीन तांकां निद्रा देवी दिली तांकां. तशीच मागीर वसुदेव हगूर 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 16 गेट पार करून जेन्ना भायर येता पळा तेन्ना इंद्रच पळा तो हाजेर आयनो तागेल अंडर पावस नव्हे इंद्राले. तेन्ना इंद्र मस्त पावसांनी करता भायर मथुरांक लाइटनिंग थंडरिंग वार खंडापटी वार आणि इंद्र स्टार्ट करता भायर. म्हळ्यार कोणे वसुदेव वतन पळोवच्या ना म्हणून पळयल्यार मागीर कंसाक सांगतात ना. पण इतलो मोठा तांणी पावसांनी केलं इंद्रान. आता नॉर्मली कसं ना पावसडीन तू कोण घरा आस पळा तांणी भायर वचनाची आणि कोण भायर असत पळा तांणी वगी घरा कशी पोवच्या त्या तांणी आलोचन करतात. आणि घरा वच्चा जायना जाल्यारय ते बिल्डिंगा मुळ्याना रुखा मुळ्याना आला खंय पुढे तांणी एक राबून पळयता ती आणि मागीर चान्स मेळटा सत्ता तांणी घरा वता ती. तशीच जेन्ना वसुदेव मथुरा भायर रस्त्यार आयल पळा तेन्ना रस्त्यार कोणय ना ती. या पुरा महामायाल प्लॅनिंग सूण वर केन्ना रस्त्यार पळोवच कोणय ना. पण इतलो वार इतलं लाइटिंग इतलं थंडरिंग खंडापटी त्या अवस्थान तू वसुदेव देवाक एक सांसी टोकरीन तू घालू मात्तारी घेवन वत असता. तेन्ना यमुना नदीला तो पावता वसुदेव. आता यमुना नदी क्रॉस करता तू मस्त उद्दा या जावन ऑलमोस्ट लाईक एक सायक्लॉन वरी जावन यमुना नदी एकदम विकराळ रूप घेऊन आशिल्ली. तेन्ना हगूर 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 आता यमुना नदी क्रॉस करता म्हळ्यार वयना वसुदेव यमुना तू देंवता. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आता हांगा आमगेल खातीर एक लायक एक आचार्यान सांगिल्लें आशिल्लें एक तू कसं उपदेश मेळचो पडा आमकां.
यमुना नदी क्रॉस करका जाल्यारी वसुदेव भक्तू जाल्यार ओनली भक्त जावन प्रे जेन्ना आमका आमगेल शक्तीरी आमगेल भक्तीरी आम्ही या भवसागर पण जन्म मृत्यू जे चक्रस पडा ते क्रॉस करच्याक साध्य ना. आम्ही लागता ते आम्ही लायकन एकल्याला भक्ती आणि केल्यारी जाता आम्ही या भौतिक जगतात जन्म आणि मृत्यू चक्रांतून बाहेर पडून आम्ही देवाला वता ती ते पॉसिबल ना. अंग आचार किती लायक करून आमकां एक्सप्लेन करता ती जशी जशीची वो वसुदेव देवा घेऊन यमुना देंवत पळा यमुना क्रॉस करूक तेन्ना बलरामू शेष नागा रुपारी वसुदेवाक प्रोटेक्शन दिवच्याक मागशी दाखवून म्हळ्यार इतलो पावस आनी आशिल्लो नव्हे आणि यमुना न्हंय मस्त विकराळ रूप घेतिलो तांतू दाखवून वांचवच्याक बलरामू शेष नागा रुपार येता तेन्ना आचार्य सांगता ती विदाउट गुरु आमका या भौतिक जगता दाखवून बाहेर पडचे कष्ट. आदि गुरु नव्हे बलराम आदि गुरु सांगतात आम्ही तेन्ना ताण स्वताक वसुदेव भक्तू बलराम आदि गुरु आणि टोकरीत कोण स्वता देव वच्चे खंय गोकुळात पण आमका गोकुळा वचका जाल्यारी आम्ही साधक आम्ही साधक नव्हे पुरा आम्ही वर्क इन प्रोग्रेस आम्ही पुरा जण आमका या जगत्यांतू जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रांतू बाहेर पडका जाल्यारी आमका गुरुल आश्रय घेऊ का. गुरुल आश्रय विना आमका हे भवसागर क्रॉस करू जायना. ह्याक आमका एक उपदेश दिता शेषनाग जावन येऊन बलरामू आमका एक उपदेश दिता तुम्ही कितले भक्ती करा ती आता आंगा वसुदेव कितले प्रयत्न करता इतलं पावसांतू इतलं लाइटनिंग जाता थंडरिंग जाता इतलं वार येता त्या पुरा करून तो कृष्ण घेऊन वत असं जाल्यार विदाउट गुरु ताक ते क्रॉस करू जायना यमुना. आमगेल वर्केन तशीची आम्ही कितलाय आम्ही आमगेल साध्यशील तितलाय केल्यार पळय गुरु नातल्यार जीवन अंत आमकां आम्ही अंग दाखवून बाहेर पडचे कष्ट देवाल गोलोक वृंदावना वच्चे भारी कष्ट. तेन्ना शेष नागाल रूपार बलरामान येऊन वसुदेवाक रक्षण कर न्हू कशी पुणी त्यांनी यमुना क्रॉस करताची यमुना क्रॉस करून त्यांनी वसुदेव देवा घेऊन नंद महाराजा घरकड पोवतात गोकुलांत पोवन सीधा तर पुरा देवान इन्स्ट्रक्शन दिलेलं पोवन सीधा त्यांनी यशोदा मैयाला रूमान पोवतात थंय यशोदा मैयाने 2 चरडा जन्म दिला थंय वरकेन. आता अंग देवकी आणि वसुदेव कोण त्यांनी देवाक तपस्या केलेलो 12,000 वर्ष मग त्यांनी कोण त्यांनी साधना सिद्ध साधन करून त्यांनी देवाक प्राप्त केलेलो आणि यशोदा मैया आणि नंद महाराज कोण त्यांनी नित्य सिद्ध किता म्हणाली आध्यात्मिक जगत्याच्या गोलोक वृंदावनच पडा थंय त्यांनी देवाला आनंद थंय त्यांनीची यशोदा आणि नंद महाराज थंय वरके त्यांनी गेला देवाला आनंद त्यांनी तांका ताकाची नित्यसिद्ध सांगताची यशोदा मैयाक आणि नंद महाराज आणि वसुदेवाक आणि देवकीक साधना सिद्ध सांगताची त्यांनी साधन केले तपस्या करून त्यांनी देवाक प्राप्त केलेलं
आता अंग दाखवून वसुदेव मथुरा दाखवून कृष्णाक घेऊन चमकला. आता तो ऍक्च्युअल कृष्ण कोण आशिल्ला? 4 हात घेऊन त्या जन्म घेतलेला तो न्हू कृष्ण. शंख चक्र गदा पद्म घेऊन जन्म घेतलेलो कृष्णान. आता थंय एक चल्लो, एक चेडू आणि एक योगमाया, एक चेल्ली. यशोदा मैयाने ट्विन्साक जन्म दिला. कोण चेडू आशिल्लो पळय चल्लो, तो वरके कृष्ण, तो वृंदावन कृष्ण तो. वो मथुरा कृष्ण. वसुदेवान वेल्लो मथुरा कृष्ण. ह्या खंय आमकां ह्या हाजे रेफरन्स खंय मेळटा म्हळ्यार जीव गोस्वामीन गोपाल चंपू म्हणून एक तान ग्रंथ बरयलेलो आशिल्लो. तातूंत जीव गोस्वामी हाचे डिस्क्रिप्शन दितात. आणि तशीच रूप गोस्वामीन लघु भागवतामृतांतू हाचे डिस्क्रिप्शन दिला. तशी तांणी 2 कृष्ण जाल्यार जशीची वसुदेव थंय दवरता पळय हांतलारी तो वृंदावन कृष्णा लागीं, ते दोन्ही कृष्ण मेळून एक जातात. आसत दोन्ही जाल्यार जाता तांणी एकच. आणि थंय प्रॉपर यशोदा मैयान जन्म दिलेला आशिल्लो. म्हळ्यार आता एम्बिलिकल कॉर्ड आनी म्हळ्यार पुरा थंय तांणी तांगेल नित्य सिद्ध नव्हे जन्म तांणी तांगेल रियल देवाल रियल आनंद तांणी नव्हे इवन आध्यात्मिक जगत हांतू. बट थंय प्रॉपर तांगेल जन्म जाला. बट यशोदा मैयाला आनी नंद महाराजाल घरकाड. आणि अंगाच कृष्ण असेल पळय तो मथुरा कृष्ण. त्या मथुरा कृष्ण वासुदेवान थंय दवन सत्ताना अंतलारी दोन्ही कृष्ण एक जातात. आता गोकुलांत आणि वृंदावनांतू जेन्ना कृष्ण सान आसतना सुमार राक्षसाक आनी तांणी मारला देवान. आता त्या राक्षसाक आनी मारचे कोण? ते मथुरा कृष्णान. तो कृष्ण पुरा शंख चक्र गदा आणि पद्मनी घेऊन आयलो तागेले आयुधांनी घेऊन. त्या पुरा राक्षसाक आनी मारचे कोण? मथुरा कृष्णान. एकंद वृंदावन कृष्णाच्या शरीरांत आसून मथुरा कृष्णान हांका पुराणा मारचे राक्षसाक. आणि जेन्ना तागेले फ्रेंड्सा वटू खेळचे की गोपाल वटू गोपील वटू खेळचे ते माखण चोरी करचे यशोदा मैयाला दूध पिवचे त्या आनी पुरा करचे कोण? त्या वृंदावन कृष्णान करचे. आज सज एकच त्या ओरिजिनल वृंदावन कृष्णान करचे. आणि राक्षसाक आनी मारचे कोण म्हळ्यार मथुरा कृष्णान. म्हणून आमी सांगतात नव्हे आता देव सांगता मिगेल वरी दुसरे कोणय ना ती जाल्यार आमी 2 कृष्ण आसात जाल्यार 2 जावन तांणी एकच. दे आर वन. हे पुरा डिस्क्रिप्शन जीव गोस्वामीन आनी रूप गोस्वामीन तांगेल्या ग्रंथांतू गोपाल चंपून तांणी लघु भागवतामृतांतू लायक करून तांणी डिटेलान दिल्लेले आसा. आणि ती चल्ली जावन आशिल्ली पळय ती योगमाया. मागीर ताचे नंतर आमकां पुरा स्टोरी गोत्ता आसा कशी योगमायाक वसुदेव घेवन वापास मथुरांत आयली ती. मथुरांत जशी तांणी एंट्री केल्या जशी तांणी वापास त्या कारागृहान वचचे लेखल्या जशी जशी तांणी भितर आयलीत पळय वापास एक 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 गेट बंद जाता गेल्या. म्हळ्यार हे आमकां आचार्य कसं सांगतात म्हळ्यार जेन्ना ते आमगेल मन तू आमगेल भक्तीन तू कृष्ण पळय ते त्या वेळार आमकां कसनय इंद्रिय तृप्ती आमकां लागना. आमी कसनय त्या 5 आमी सांगितले 16 आमी पळयले स्टार्टिंगारी काम क्रोध मोह मद मात्सर्य तशीची 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया ह्या पुरा लागून आमकां फ्रीडम मेळटा जेन्ना कृष्ण आसतना. आता वसुदेव कृष्णाक वृंदावना सोडून आयली ती
आता येताना वापास तांगेल पुरा बागेल बंद झालं. वापास त्यांनी मटेरियल आमगेल एक एक्झाम्पल तांणी दिला. कृष्ण आता वापास आम्ही भौतिक जगत वापास एंटर करतात. तर वापास सॉल्ट गेट बंद जाऊन जशी वसुदेव वापास तांगेल त्या रूम मान देतात जेलान देतात तशी ती सरपड अशी लोखंडाची ती वापास वसुदेवाक बांधून घेतात आपलीशीची. वापास म्हणाली एक आचरण सांगचे कसं म्हणाली वापास मन बुद्धी आणि अहंकार वापास आमगेला तू येता आमगेल मन आता कृष्ण बाहेर गेला रे वापास तर मन बुद्धी अहंकार आणि पुरा आमगेल मन वापास येता आमगेल भितरी. तशी आचार्यान लायक करून आमकां या एक एक्सप्लेन केलेला असेल जन्माविषयी देवाला. हातून दाखवून आम्ही शिकेत कसं म्हणाली फर्स्ट आम्ही देवकीला आणि वसुदेवाला एक्झाम्पल आम्ही पडेलाय कशी त्यांनी इथले तपस्यांनी करून 12,000 वर्ष तांची नंतर वरकेन सहज चरडुवाक तांगे यात्रा कंसान मारलेला आहे. आता देवकीन आणि वसुदेवान 12,000 वर्ष तपस्या केला तांची नंतर तांका देव मिळला. देव प्रसन्न झाला ताचे नंतर. आता आम्ही तपस्या केला आणि सूण वरकेन प्रसन्न जायला देव सोडाचे सोडे स्वल्प वेळ नंतर भांग तामगेल वेळ वस रांग दाखवून कसं तपस्या तू करता सोड वरके भोंकून आमकां धावंडयता आमगेल ती अवस्था. आणि थंय देवकिनीचं लायक तपस्या केल्या नंतरही सहज चरडुवाक तांगेल यात्रा मान घालला कंसान. पण कृष्णाक मेळचे म्हळ्यार कितले कष्ट कितले आमकां सॅक्रिफायस आनी करका म्हणून एक एक्झाम्पल देवकी आणि वसुदेव. ताजे नंतर आम्ही शिकची कसं म्हणाली कृष्ण आमगे हातांत आमगे मन अंत असला रे आमकां कशी पुरा आमगेले एक मुक्ती द्वार ओपन जाता. मन बुद्धी अहंकार कशी आमगेल अंतुता दाखवून नाश जाता कशी आमगेल इंद्रिय भोगांत आमकां इंटरेस्ट आमगेल इंटरेस्ट होऊन जाता कशी आमगेल देवाल वयर आम्ही चड मागीर ध्यान दिताची भक्तींत आम्ही कशी मुखार वता ती त्या आमगेल वसुदेवाला लायक एक एक्झाम्पल आम्ही घेऊ का जितले ताणें वसुदेवान देवाक उबारलें असेल तितलं कशी माया आमकां टच करू जायना मायाक कृष्ण आमगेल मनांत असला माया आमगेला मायाक आमकां कांय करू जायना कृष्ण आमगेला असला तशी मायान कशी मागीर द्वारपालाकांनी पुरा नितकर येयलेले भायर कशी पावसांनी येवन आमगेर आता कृष्ण आमगेला असताना आम्ही पळयतात न्हू आमगेले एक भौतीक जगतांत आम्ही पळयताची हरे राम हरे कृष्ण म्हणाले लोक सांगतात आणि पागल म्हणून आणि हांकां पिश लागला हांकां काय काम धंदो ना म्हणून हेंच करचे असे लोक सांगतात न्हू. आणि आमगेल्याची रिलेटिव्ह आमगेल किना दूर जातात मागीर की नाही नाही हांकां सोडा ती हांकां हांकां कांदो नाका लसूण नाका चा नाका कॉफी नाका काय नाका मागीर आमगेल हांकां दे आर नॉट इन टू अवर ग्रुप पूण तांणी होगूर होगूर आमकां ग्रुपा दाखवून भायर काडतात. त्या एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार पावस कशी म्हणाली वसुदेवाक लागीं कोणें येना कोण घरा आस पडत आनी घरान तुजी पावसामुळे म्हळ्यार एक भक्ताला जीवन तू मटेरियल लोकाल काही काम ना वसुदेव व्हड भक्तू तेन्ना पावस आयले निमित्त तागे लागीं कोणेय येना ती पण तशीच आम्ही जेन्ना कृष्णाल भक्ती घेतात पळय सुमार जाण आमकां सोडून वतात आमगे लेखताले आमगे फ्रेंड्स आमगे लेखताले पळय आमकां सोडून वतात आमगे कृष्ण आमगेला आमी कृष्णाल भक्ती करता तशी मागीर आमी एक पळयल कशी आमकां आमी आमगेल्या शक्तीर आमगे स्वताल भक्तीर पळय आमकां जन्म मृत्यूच्या आमगे चक्र आसा पळय तातूंत आमकां सोडूं जायना. आमकां गुरु जावका तीच गुरुल आश्रय आमी घेवका तीच गुरुल आश्रय नातल्यार पळय आमकां कांय ह्या भवसागर पार करूं जायना. तशीच मागीर आमी पळयल्या थंय कशी देव दोन कृष्ण एक जाल्ली ती मागीर मथुरा कृष्णान कशी राक्षसां मारची आशिल्ले आनी वृंदावन कृष्णान कशी थंय थंय लील केल्लेली वृंदावन गोकुलांत पण हे पळय आमगे खातीर पळय आमगे आचार्यान लायक करून पुरो आमगेलो ग्रंथ बरोवन आनी दिलेलो आशिल्लो दिलेलो आसा ते आमी वाचिल्यार पळय आमगे सुमार सकट आमगेल्या प्रॉब्लेम आमगे क्वेश्चन्स आसात पळय ते आपणशीच आन्सर जाता. इतकं सांगून हांव आयच्या आमगे कथा हांगा कैद करता.
द बर्थ ऑफ अनबॉर्न म्हणून आयच्या आमगेल्या टॉपिक हांव कैद करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. भारी हॉड आणि वास्ट आणि मस्त लायक टॉपिक कशी लायचे आमगेले भाग्य आयकूचे तुमगे वाचोंडा लोकून खाली तुमकां आमकां पळोवचें जायनी जाल्यार आयकूचें खंडीत क्लियर आशिल्लें. वॉइस ब्रेकय जायनी प्रभुजी मदें. सो आणि ताजी समरी वय तुम्हीची दिला वापस हांव दिवका पूण ना म्हणलें तसं जाल्यार अर्थ हे जाता आमकां सगळ्यांक एटलीस्ट म्हाका अर्थ जाता प्रभुजी की तुम्ही म्हणल्यार कोणाक जन्म कृष्णान कसले जन्म घेतला आणि तागे पुरे कर्म कसं खातीर आस म्हणून कंच मनशाक कळटा आणि ते डिवोटी लाईफ ते लीड करता स्पिरिच्युअल तागे प्रोग्रेस जाता आणि ताका वापस रिबर्थ ना एक मेन तुम्ही 4th चॅप्टर भगवद्गीता देखून सांगेला गुरुजना मना गेला तशी जी गुरु नातीला तुम्ही म्हळ्यार ते भवसागरा देखून यमुना देखून वताना कशी शेषनाग बलराम शेषनाग जावन आयलो आणि तो आदी गुरु असो म्हणून तशी आमकां या लायफांत मुखार वचूंक जाल्यार एक गुरु जावपाची खालीच आमी भक्ती केला पावना एक गुरु जावका म्हणून तुम्ही आमकां सांगला ह्यावे आमकां पुरे कळची तशी आसा. आणि तशी रिटर्न येताना तशी तुम्ही म्हणल्यार कशी वापस सरपळी वापस पुरे गेट बंद जाता गेल्ले म्हणून ते दोन्ही ओपन जाल्यार आनी बंद जाल्यार ते एक तुम्ही कशी कंपेअर करून सांगल्यार ते समोर आमकां सगळ्यांक मना गेला प्रभुजी. ते वापस आमी कृष्ण दूर जाले तशी लागी वतना आमकां सकड ओपन जाता वापस दूर गेले तशी सकड बंद जाता या मेटेरियल वर्ल्डांतून सिरकोन पडताची म्हणून तुम्ही सांगल्यार हांव सांगेल मस्त सांगा